श्री राजेश शेट्टी अध्यक्ष कोकणी सेवा केंद्र साखळे, तसेच आझाद कडकडे अध्यक्ष लायन्स क्लब ऑफ दिवचल, उत्सवाचे योगकार अध्यक्ष म्हणून आम्ही निवाळा की भौमान डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर, तुमकां दोघांचं साहित्य नाट्यलेखक आणि दिग्दर्शक, खास करून ह्यांका योगकाराचो अध्यक्ष करपा फाटल्यान मुख्य हेतू आसा, कारण त्यांचे नाटक जे आसात ते ह्या वेळाचेर गोंय कोंकणी नाटकां जाली गोंयांत, त्या वेळाचेर तांकां पयलें इनाम फावो जालें, तशेंच महाराष्ट्रांत सुद्दां त्यांच्या नाटकाक पयलें इनाम फावो जालें. पुराय दीस कार्यावळ चलता आसतना सकाळची 4 जातली आनी मागीर 11:15 ते 12:30 मुद्दामून रोजगार संवाद मातसो वेगळो तरेन कार्यक्रम करपाचो आमी थारायला. रोजगार संवाद जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना कोंकणीन रोजगार आनी वेवसायाचो संदी ह्याचेर भासाभास जातली आनी हेचे मुख्य जे सादरीकरण जे आसतलें ते डॉक्टर भूषण भावे, प्राचार्य विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी ही ह्या एका मुद्दाम आसतले. अध्यक्ष म्हणून आमी ह्या निमाळ बाय अन्वेषा सिंगपाळ, अध्यक्ष गोवा कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव, तशेंच वांटेकार जातले एक TJSPचो मॅनेजर किंवा नॉर्थ गोवा आमचे गोंय जे आसात तेजो पुराय हेड जो आसा भौमानिस्त अरुण भट, तेज्या फाटल्यान प्रश्न मंजुशा जातली, ती तांकां आमी सगळ्यांक नेमान टॉपिकूय दिल्ले आसात. मागीर मुखार सरता आसतना हे फावट आमी मुद्दामून प्रायमरी सेक्टर जे आसात दिवचले तांकां सगळ्यांक इनवॉल्व केल्ले आसात आनी गोंयचे जे लिडर आसात तेंचेरूच वेशभूषा स्पर्धा ही ह्या वेळाचेर ह्या खिणान जातली. सकाळची सॉरी संजे 4 ते 5 ह्या वेळाचेर आनी 5:30 समारोप सुरू जातलो. ह्या समारोप सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसतले गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष, समारोप सुवाळ्याक वसंत सावंत गोवा कोंकणी अवधीचे उपाध्यक्ष आसतले आनी हांव म्हूण आसतलो. शणै गोंयबाब हो दिवचलचो पुत्र आनी हेची जयंती फाटली 11 वर्सां कंटिन्युअसली स्टेट लेवल प्रोग्राम आमी कंटिन्युअसली दिवचले करतात. तशीच ही 146वी शणै गोंयबाब जयंती आसा आनी ह्या जयंतीच्या निमतान गोंय सरकार तशेंच गोवा कोंकणी अकादमी, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र, तशेंच लायन्स क्लब हे फावट पयलेच फावट आमकां जॉयन जाला. लायन्स क्लब दिवचल हेंच्या सगळ्या जोडपालान ही शणै गोंयबाब आमी 11वी शणै गोंयबाब जयंती उत्सव हो मनयता आनी हो मनयत आसतनाच ह्या वेळाचेर आमी पुराय दीस ही जयंती आमी करतात. पुराय दीस आमचो हो कार्यावळ आसता आनी ह्या कार्यावळीक खास करून सकाळी फुडें 10 वरांचेर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी ह्या सुवाळ्याचे उक्तावण जातले. तशेंच ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत जो गोंयांत फावो जालो म्हणल्यार आमचो दामोदर भाई मावजो हेंकां आमी खास आनी मानाचे सोयरे म्हणून ह्या कार्यावळीक मुद्दामून आपयल्या. तशेंच डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आमदार दिवचल मतदारसंघ, तशेंच प्रवीण शेठ आमदार मय मतदारसंघ. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.